ताची आवय आणि ताचे बाव थंय येवन पावली म्हणली सुवार्थेंतली उतरां जेजूची रक्त संबंधिकां थंय येवन पावली म्हूण बदलिल्यार चूक जायना. कित्याक आवय आनी बाव वा भयण रक्त संबंधिकां. हेर संबंध कितले बोळ आसल्यारय रक्त संबंध भोव प्रमुख पात्र खेळटात. जेजून मात्र आयचे सुवार्थेंत आपणा संगी संबंधाक एक नवो अर्थ, नवे रूप आनी नवे व्याख्यान दिलें म्हणयेत. भायर रावुल्ल्या आवय भावंडांक भायरच सोडन भितर आशिल्ल्या आपल्या आवय भावंडांक जेजून शिकोवन दिली आनी तो म्हणालो, हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण देवाची कुशी करता तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजून सांगले हे नवे संबंध रक्त संबंधान उदेल्ले संबंध न्हय. ते जेजूची शिकवण आयकुपाच्या आनी पाळपाच्या आनी हेर उतरांनी सांगचें तर देवाची कुशी करपा वरवीं उपजल्ले संबंध. ह्या संबंधांक चडीत महत्व दिवचे मुखांतर जेजू आनी सुवार्थेकार आमकां सुवार्थ आयकुप्यांक आनी वाचप्यांकी एका नव्या संबंधांत रुपीत करता. हे दिशेन पळयल्यार आयची सुवार्ता एक लिसांव आनी एक आपोवणें. लिसांव नव्या संबंधांचे आनी आपोवणें जेजू संगी एका संबंधांत रिगचें. जेजूची भाव, भयण आनी आवय जावचें. देवाची कुशी पाळचें.